म्हज्या मोगाडिश्टांनो, ह्या वर्साची गवळीक चीट भायर सरल्या आनी तिचो विशय म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. ही वळ विचून काडल्या धर्मदुतांचो इतिहास ह्या पुस्तकांतली आविस्वर पयलो वळ 8वी. हे चिटीचो भोव करून तिसरो भाग म्हाका लागू जाता, जो आमकां हांगा मेळटा पान 8. आनी हाकाच लागून आमचें आयचें उलोवप हाचेर आटापलेलें आसा, जंय म्हणलां की जाता तितल्याय जिन्सांनी जेजूक गोवाय दीत रावपाची गरज आसा, हांगा म्हणलां. म्हणटच चिटीचो विशय मनान धरून आमचे आरसे दियोसेजींत एक जोमो आसा, जाका आमी म्हणटात बागीवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. ह्या जोम्याच्या वांगड्यांनी आपलें म्हत्वाचें कार्य फुडें व्हरतना कशें जेजूक आनी ताच्या शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक येता, आनी कशें ह्या जोम्यांक आमच्यान उत्तेजन एनकरेजमेंट दिवंक येता, हाचेर इल्लीशी गजाल आयज आमी करुया. बरे सुवातेर बागीवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी हो जोमो कितें, ताचें कार्य कितें, मिसांव कितें, आनी हेर लागू जातली म्हायती हांव थोडक्यान तुमकां दिवंक सोदतां. आतां हो जोमो बागीवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज जानेराचे 24 2016 ह्या वर्साक जल्माक आयिल्लो. तुमकां घोडी जायते जाणांक उगडास आसतलो. तेन्ना दर एके फिरगोजींतलीं 5 जाणां वांगडी विचून काडून हे ल्हान ल्हान जोमे, जांकां आमी म्हणटा धर्म परगटणेचे संघ टिम्स फॉर इव्हँजलायझेशन, घडून हाडलेले. ह्या 5 वांगड्यांतले मदले 2 जाण तरी जाता जाल्यार फिरगोज गवळीक सभा हांतलें जावचें म्हूण मागलेलें. दर एक संघ आपले गवळीक फिरगोज सभेखाल वावुरता. म्हणटच फिरगोजेच्या मळार तांकां धर्म परगटणेचे संघ म्हणटात, आनी सर्व संघ एकठांय मेळून वेन क्लब टुगेदर दियोसिसीच्या मळार तांकां म्हणटात बागीवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. आतां कांय कारणांक लागून थोडोसो वेळ हो जोमो मातसो थकून पडलो कसो दिसलो, आनी उर्बा मातशी नेवली अशें आमकां दिसून आयलें. म्हणटच तो परत जिवाळ करची गरज पडली. आमच्या आरसे बिस्पाच्या मार्गदर्शना खाल आनी तांणी दिल्ले उर्बेन गेल्या वर्साक ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान परतून हो जोमो आमी जिवाळ केलो. द ग्रूप वॉज रिवायव्ड. म्हणटच आतां ह्या जोम्यांत सुमार 750 वांगडी रिगलेले आसात, आनी फिरगोजीच्या तशेंच दियोसिसीच्या मळार बरो वावर करतात. तांची चालू आकारणी ऑनगोईंग फॉर्मेशन चलता. खरें म्हणल्यार गेल्या मार्चाच्या म्हयन्यांत असलेंच एक आकारणीचें शिबीर तांकां आमी थारायल्लें, पूण कोविड-19 हाका लागून तें आमच्यान करूंक जालें ना. कांय फिरगोजांनी आपल्या 5 प्रतिनिधीचें नांव आजून आमकां धाडूंक ना, जरूय जायते फावटी आमी तांकां उलो केला, पूण आजुनूय आमी रावता, विस्वासान रावता. आतां ह्या जोम्याचें कार्य कितें काय? मोगान इश्टांनो, तुमी जाणात आमचे गोंयचे मातयेचो पूत जुजे वाज हाका आमचे दियोसिसीच्या पात्रोनाक आस्कऱ्याक पवित्र सभेन आखरेक सांत हो बागीवन म्हूण परगटलो जानेराचे 14 2015 ह्या वर्साक. हें तुमी जाणात. आनी वर्साच्या वर्सा आमच्या भागवंताची परब जानेराचे 16
आमी कुशालकायेन करता. तुमी जाणात तो सांत जालो ते मेरेन गेल्या जानेराक 6 फावटी ताची परब आमी समोर उमल्या आनी निमाण्या 3 वर्सांनी नव्या जाग्यार सांकवाळेचे आदले इगोर्जे लागीं रुवा एश्क्राव द मरिया हांगा समोर उमल्या. हें तुमी जाणात की तो सांत जाल्या उपरांत ताची भक्ती करतल्यांचो आंकडो आनी बरोसभर ताची भक्ती ओ देवासांव लोकां मदें गोंयांत जावं गोंया भायर मोठ्या प्रमाणान एकदमूच चडत वाडत गेल्या. आनी तेन्ना तावन सांताची भक्ती बारी नेटान चडत वाडत आसा आनी ती अदीक जोरान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक निबेल गरज दिसून आयली. आमकां आतां सांत फावो जालो म्हणटोच आमचे हात पांय पांगरून आमच्यान बसून वचो. आमी फुडें वचूंक जाय, फुडें चांड मारूंक जाय आनी ताची भक्ती सगळ्या संवसाराक चडत शिपडत वचूंक जाय. आनी हाकाच लागून भाग्यवन जुजे वाजाची भक्ती वो देवासांव पोसरांवची समिती कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ डिवोशन टू सेंट जोसेफ वाज हिचे काल भाग्यवन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी हो जमो फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज वावुरता आनी ताची वळख आनी भक्ती थांबोन आसतना पसरावंक भार घेता. म्हणटोच हो जमो हे दियोसेजींत कसो वावुरता आनी शुभ वर्तमान परगट करचो हो वाहनीक वावर फुडें व्हरतना ह्या जमाच्या वांगड्यांनी ह्या वर्साचे गवळीक चिटीच्या उल्या प्रमाणे जेजू कशी गोंय जावंक येता हाचे विशीं थोडक्यान उलोवंक म्हजी खोशी. इश्टानो, ह्या जम्याचें मुख्य काम वो कार्य म्हळ्यार भाग्यवन जुजे वाजाची भक्ती वो देवासांव पोसरावंक फुडें व्हरूंक. पूण करीत भाशेन आनी बारीक नोदरेन आपले खाशेले फिरगुदेच्या मळार हें कार्य आनी भाग्यवन जुजे वाजाचे मिसांव एक जमो कसो जाका आमी म्हणटा आमी आतांच आयकलां धर्म परगडणेचो सोंग टीम फॉर इव्हेंजलायझेशन ह्या माताळ्या काल ती फुडें व्हरतात जावच्या फिरगोजांनी आनी आपल्या फिरगोजाच्या कुटुंबांनी. आपलो भावार्थ आनी आपलो धर्म परगटूंक आनी तांकां गोवाय दिवंक हेंय तांचें काम. त्या भायर क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या एकचारा पासत वावरप आनी हेरां धर्मा मदें आनी तांचे लागीं संवाद इंटर रिलिजियस डायलॉग निर्माण करप होय तांचो कार्याचो एक मुखेल भाग. आपलें म्हत्वाचें कार्य कशें फुडें व्हरूं येता आनी ह्या वरवीं वो हातूंतल्यानूच ह्या वर्साची गवळीक चीट मागता ते भाशेन आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूक कशी गोवाय दिवंक येता हाचे विशीं थोडे उपाय आतां आमी सुचोवंक बेता. खरें म्हणल्यार कांय समयार हे उपाय आमी आदीं सांगल्यात तरी आनीक एक पावट हांगा तांची गजाल करूंक म्हाका बरें दिसता. सगल्योच सुचोवण्यो घडयो न्हय पूण घडटा ते भाशेन थोड्यो तरी घेवंक आमी वावरुया. पयले सुवातेर भाग्यवन जुजे वाजाची भक्ती वो देवासांव पोसरावंक एक बऱ्यांतली बरी संदी आनी तातूंतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक एक बऱ्यांतलो बरो उपाय म्हळ्यार भाग्यवंत जुजे वाजाची नोवेना आनी परब जानेराची 7वेर ते 16वेर. दुबाव ना, दियोसेजीच्या मळार सांकवाळे जातली वर्सावळीची ताची नोवेना आनी परब बो करून आपल्याक पडटा ते रोमारीचे दीस आमी चडशीं जाणां चुकयना. तरी ही नोवेना आनी परब त्याच दिसांनी आपल्या फिरगोजेंतूय करप चड फायद्याचें आनी हें करूंक सगळीं सोंपेपणां आमच्या वद्दान आमी दिता. जावं आख्खो नोवेनाचो आनी परबेचो सेवा धर्म दर फिरगोजेंत
आनी हेरां लागू जातल्या सुवातांनी आमी पाठोवन दिता. हें सगलें आपल्या गवळ्याच्या मार्गदर्शनाखाल करूंक गरजेचें. जावं पाद्र विगार वो कोपेलांव ओ लागू जातलो तुजो वडील. दुसरे सुवातेर आमच्या फिरगोजांनी एक दीस तरी जाता जाल्यार शुक्रार. आतां शुक्रार कित्याक म्हणटा? शुक्रार जावन आसा ताच्या देवोत्सवाचो दीस. भाग्यवंत जोसेफाचाक भेटोवंक येतालो. त्या दिसा कितें करचें? भाग्यवंत जोसेफाचो तेर्स, ताचे नवेनाचे मागणे, ओ ताचे मजुदीचे पिडेस्तां खातीर मागणे, वो हेर ताची मागणी इगोर्जेंत आमच्यान करूं येता. जावं मिसा आदीं ओ उपरांत. आमच्या सांगाती कुटुंबीक सायबिणीच्या तेर्सान ताचोय तेर्स आनी हेर सांगलेली मागणी आमच्यान मिसळ करूंक येताली. आनीक एक उपाय म्हळ्यार एका युक्त जाग्यार भाग्यवंत जोसेफाची मुर्ती इगोर्जेंत वा इगोर्जे भायर उबी करूंक येताली. तशीच तसलीच ल्हानशी मुर्ती जाता जाल्यार आमच्या घरांत वो आंगणांत थंय पुरयान घालूंक येता. पूण हें करतना मात जे नेम कायदे लागू जातात ते मातशे मनांत दवरचे. फुडें भाग्यवंत जोसेफाच्या जिवितांतले म्हत्वाचे दीस करीत भुक्तीन आनी भावार्थान आमच्या फिरगोजांनी आमच्यान समरुमूंक जातात. जावं तो सांत जाल्लो ताचो दीस जानेराचे 14वेर. सांगलां तशें ताची नोवेनां आनी परब जानेराचे 7 ते 16वेर पर्यंत. ताचो जल्म दीस 21वेर एप्रिलाची आनी ताची गुलामपणाची चीट बरयल्लो तो दीस 5वेर ऑगस्टाची. भाग्यवंत जोसेफाची भक्ती पसरावंक एक बरो सोयेग आनी जेजूक गोवायकी दिवंक एक करीत उपाय तातूंतल्यानूच आमकां फावो जाता तो ताका लागू जातल्या पवित्र जाग्यांनी यात्रा रोमारिया करप, पिलग्रिमेजीस, जाचे वरवीं आमच्या भावार्थाक जायतें बरेंपण मेळटलें. जावं भाग्यवंत जोसेफाची सांकवाड, ताच्या बापायचें घोर सांकवाड, ताच्या आवयचें घोर बाणावले, ताचे ओरातोरियांत सोस्तेचें घोर ओ कॉवेंत क्रूज डूश मिलाग्रीस आदलें गोंय, ताच्या मुणयारपणाचें मुख्य आनी लांबदीक ठिकाण श्रीलंका आनी दुसरी सुवात ताच्या ल्हानशा मुणयारपणाची मंगळूर. सोये सुवातेर भाग्यवंत जोसेफाची भक्ती वो देवस्थान पसरावचो वावर फिरगोजांनी आनी कुटुंबांनी फुडें व्हरतलो जमो, जाची खबर आमी आयज केल्या. भाग्यवंत जोसेफाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज, जांकां फिरगोज तोळार म्हणटात, धर्म परगटणेचे सोंग टीम्स फॉर इव्हँजलायझेशन, ओ मोलादीक वावर फुडें व्हरतना तांकां आळकुळी मांडचे बदलेक उर्बा दिवप. एक बरें उतर, सगलो आमचो पाठिंबो आनी आदार सहकार तांच्या देवस्थान पसरावच्या म्हत्वाच्या वावरांत आमच्यान तांकां दिवंक येता. असलें आमी दाखयल्लें बरेंपण इश्टानो जेजूक गोवाय दिवंक तांकां भरपूर उर्बेचें आनी फायद्याचें जातलें. भाग्यवंत जोसेफाक लागू जातली तरेकवार मागणी भोव करून ताचो तेर्स आमच्या कुटुंबांनी वांटून वेगवेगळ्या समयार आमी ती करूं येता. ही मागणी चलोवंक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी भोव करून फुडाकार घेवंक तांकां आमी सोयीक दिवचो. अशें तांच्या मनांत आनी काळजांत भाग्यवंत जोसेफाचो करीत मोग आनी भक्ती कोंचोवंक बरो सोयेग जातलो. हें करूंक आमी करीत भार घेवया. हे भाशेन भाग्यवंत जोसेफाचे फुडाराचे जोल्टे दिवे जावंक तांकां तयार करुया.
ल्हानूच जावन हातूंतल्यान जेजूचें गोवाय जावंक हो बरो उपाय तांकां जातलो. फुडें बागेवन जुजेवाजाच्या जिविताची आनी देखीची सुडती घेवन आमच्या पिढीवंतांक आनी जाणट्यांक जी आमच्या घरांनी, हॉस्पिटलांनी व जाणट्यांच्या घरांनी आनी हेरां सुवातांनी कश्ट वतात, जावं आमचे फिरगोरचे नो फिरगोरचे भायर, तांकां आमचो कितें मोग, परामोस आनी हुस्को दाखोवच्या ह्या मनान आमचो वेळ काडून तांकां भेटो करूंक मांडून हाडूंक येता. हें करतना फिरगोजेन आसलेल्या खात्यांचो, हेरां जोम्याचो आदार आनी तशेंच बरें उतर, बरें मोन घेतल्यार बरें जातलें. आनीक एक बरो उपाय म्हणल्यार बागेवन जुजेवाजाच्या जिविताचेर आनी मुणेरपणाचेर आटेपलेलीं शिबिरां, मिसावां, मिशन्स जावं रेतीर आनी असले कार्यक्रम अदीक खोलायेन तांची वळख घेवच्या मनान आमच्या फिरगोजां तोळार आमच्यान आडावंक येता. असल्या वस्तूंनी मेळून घेतलेले अनुभव आनी जाणवाय वेगवेगळ्या भासांनी हेरांकूय आमच्यान वांटून दिवंक येता. बागेवन जुजेवाजाच्या जिविताचेर आनी मुणयारपणाचेर साबार बरोवपां आसात, जावं पुस्तकां, मासिकां आनी आदी. हें तुमी जायते जाणी वाचलां उडी जायत. ती आमच्यान हेरांक पावती करूंक येतात आनी जी जाणवाय वाचतल्याक थंय मेळटा ती हेरांकूय वांटल्यार कांय बरें न्हय. आमची फिरगोजेंत व हेरां सुवातांनी बागेवन जुजेवाजाक लागू जातल्यो कार्यावळी जातात त्यो रोखड्योच फावटीचे फावटी पिरियॉडिकली आमचे फिरगोज मासिकार ओ फिरगोज पत्रार उजवाडाक हाडल्यार जायतें बरें जातलें. कित्याक हें फिरगोज मासीक ओ पत्र हें करूंक एक बऱ्यांतलें बरें हातयार. त्योच कार्यावळी आनीक फुडें संवसाराक पयस पयस पावोवंक आधुनीक संपूर्ण साधनांचे उपाय आमच्यान वापरूंक येता, जावं ती मागीर टीव्ही, इंटरनेट, मोबायल, वॉट्सॅप, फेसबूक आनी आदी. चड म्हत्वाचें म्हणल्यार परतून परतून बागेवन जुजेवाजाचे खबरेचें बी आमच्या तरणाट्यां आनी भुरग्यांच्या मनांत काळजांनी भोंवपूंक आमची दोतोनीचीं वर्गांय एक बरी आनी सुफळ जमीन जावं येता. बागेवन जुजेवाजाच्या पावलांनी चलून हेरां धर्माच्या भावां भयणां मदें आनी तांचे लागीं संवाद आनी बरी नातीं सांबाळच्या मनान तांच्या तरेकवार समारंभा सुमयार तांकां भेट दिवप, तांच्या वांगडा मिसळ जावप, तांकां परबीं दिवप, जावं गणेश चतुर्थी, दिवाळी, ईद आनी भशेन हें सगळं चडूच फायद्याचें आमकां जातलें. त्या भायर हेरां धर्मांतलें आमी शिकूंक हो एक आमकां बरो सयेक जातलो. आनी निमणे सुवातेर म्हज्या इश्टानो, आमच्या फिरगोज कुटुंबाचो पॅरीश फॅमिली हाचो एकवट अदीक गोट बांदून हाडूंक एक प्रयत्न कसो जाता जाल्यार वर्सा व्हडीच्या नातालांच्या सातोळ्याच्या कार्यक्रमांतलो क्रिसमस वीक प्रोग्राम हांतलो एक दीस बागेवन जुजेवाजाक भेटयल्यार बरें जातलें. त्या दिसा ताच्या जिविताक आनी मुणयारपणान लागू जाता तसलो एक केरीत आनी व्हडता बरीत कार्यक्रम घडोवन हाडल्यार ताची भोक्ती अदीक नेटान पसरावंक आनी जेजूक आमची गोवायकी दिवंक होय बी एक बरो सयेक जातलो. सोंपयतना आदी सांगलां तशें हे कांय ओचरे उपाय ओ सुचोवण्यो आमी केल्यात त्यो आनी ज्यो जेजूक गोवाय दिवंक आमकां बऱ्यांतलो बरो सयेक जाता त्यो पाद्र विगाराच्या वो कोपेलावांच्या ओ लागू जातल्या वडिलाच्या मार्गदर्शना खाल वेव्हारान घालच्यो. देव बरें करूं.